फाटल्या दिसांनी गोंयांत पावसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान खुबशा धरणांतलें उदक उणें जाल्लें। कांय कडेन तें आटपाचे वाटेर आशिल्लें। हाका लागून पिवपाचें उदक लोकांक मेळटलें काय ना हे चिंतेत आसतनाच पावस पडलो। पावसाक लागून धरणांनी उदक पावलें। सध्या गोंयच्या धरणांनी कितलो उदकाचो सांठो आसा आनी आतां मेरेन गोंयांत कितलो पावस चडलो हाचेर घालुया एक नदर। नमस्कार, तुमी पळयतात भांगरभूंय। फाटले 2 दीस गोंयांत नेटान पावस पडिल्ल्यान धरण वाठारांनी पावसाचो नेट कायम आशिल्लो। हाका लागून धरणांतल्या उदका सांठ्यांनी 0.4 ते 2% मेरेन वाड जाल्या। 2 दिसांनी गावणे धरणांतलें उदक सगळ्यांत चड 2% वाडलें, जाल्यार अंजुने धरणांतलें उदक 0.4% वाडलां। फुडले कांय दीस पावसाचो नेट असोच कायम उरल्यार धरणांतल्या उदकाचे पातळेंत आनीक वाड जावपाची शक्यताय आसा। 22 जूनाक गावणे धरणांत 44.9% उदका सांठो उरिल्लो। 24 जूनाक तातूंत वाड जावन तो 46.9% जालो। अंदू काणकोणा म्हालांत पावसाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा। हाका लागून चापोली धरणांतलो उदका सांठो 2 दिसांनी 1.8% वाडून तो 43.1% जाला। 22 जूनाक आमठाणे धरणांत 51% उदक आशिल्लें। 24 जूनाक ते 52.8 चेर पावले। दक्षिण गोंयची तान भोगोवपी साळावली धरणांत 22 जूनाक 27% उदका सांठो आशिल्लो। 24 जूनाक तातूंत वाड जावन 27.5% जालो। पंचवाडी धरणांतलो उदका सांठो 2 दिसांनी 0.6% वाडून 18.1% जालो। 22 जूनाक ह्या धरणांत 17.5% उदका सांठो आशिल्लो। 22 जूनाक अंजुने धरणांत 8.3% उदका सांठो आशिल्लो। 24 जूना मेरेन तातूंत वाड जावन तो 8.7% जालो। तिळारी धरणांत 24 जूनाक 22 जूना इतलोच म्हळ्यार 28.8% उदका सांठो आसा। बुधवारा गोंयांत सेगीत पावसाची नोंद जाली। फाटल्या 24 वरां सरासरी 2.24 इंच पावसाची नोंद जाल्या। गोंयांत 1 ते 24 जून मेरेन सरासरी 13 इंच पावसाची नोंद जाल्या। ह्या काळात काणकोणा 29.81 इंच, मडगांवां 15.77 इंच, म्हापशां 13.39 इंच, पेडण्यां 12.75 इंच पावसाची नोंद जाल्या। पावसाचें प्रमाण 52.2% उणें आशिल्ल्यान अंदू धरणां भरतलीं काय ना हो प्रश्न आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarabhui.com हे वेबसाईटीक भेट दियात।